नाफ्ता आम्ही शिफ्ट करता. ओके, इन्व्हेस्टिगेशन जातली तेजेर, कांयच चिंता करू नाका. आमी ऑलरेडी आमी डीजी शिपिंगाक कळयला. डीजी शिपिंग जे आसा शेवटी MPT इट इज कमिंग अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ द डीजी शिपिंग. आमी डीजी शिपिंगाक सगळें हें कळयलां. रातीच बोट पावल्या. तूं राती पावना फुडें आतां रोखडोच म्हाका विचारपाक लागलो थोडो तरी वेळ राव. बुधवारा राती दोनापावला दर्यांतली ती नाफ्ताची वादग्रस्त बोट MPTचे बर्थ नंबर 8 हालयली. आता ते बोटीतलो नाफ्ता खंय अनलोड करपाचो ताचेर वाद. MPTचो चेअरमॅन खंय सड्यावेल्या गणेश एन्जिओप्लास्टात नाफ्ता देवंक सोदता. कळ्ळें की राती नलिनी बोट ती भायर आहली. ती राती परी बोट नंबर 8 हाडल्या MPTन आनी ती जो तर हें आसलो पळय नाफ्ता तो हांगासर शिफ्ट करपाक चालू आहा. सो आमचो विरोध आहा तेजेर. कित्याक 5-6 वर्सां पयलीं वर्नापूर एक इन्सिडंट जाल्लो. ते इन्सिडंटान लोक अजून तेजेर परिणाम तेजो भोगता लोक. त्या खातीर आमचो विरोध आहा की आमी हे नाफ्ता हांगासर घेवचे ना. सड्यार बोगदा जेटी ह्या भागांत इफेक्ट जातलो. हांगासर 2 स्कुलां आसा, देवळां आसा आनी सरावंडींग 10,000-15,000 लोक रावता. ते लोकांच्या मदीं संभ्रम आहा की कितें करतात. हांगा हे गणेश एन्जिओप्लास्टाच्या फाटल्यान आसा ते फक्त इटेबल ऑयल दवरपाक आसा अशें करून हांगासर हाडलेली ही काँग्रेस गव्हर्मेंटान हाडलेली. आतां अशें चल्लां की हांगासर तो नाफ्ता जो आहा अत्यंत प्रदुशणाचो नाफ्ता तो हाडून हांगा दवरपाचो आहा. तो आमचे CM बाबाकूय रिक्वेस्ट करूंक सोदता सगळ्या आमच्या गव्हर्मेंटाक की हे नाफ्ता हाडून आमच्या तकलेचेर मारपाचें न्हू. आमचें जीवन मूल्यवान आहा तें राखपाचें कार्य आमची रक्षा करपाची कार्य गव्हर्मेंटाची आहा आनी MPTची आहा. हे आतां इतकेच आमचे लोक आसा हेच्या फुडें आमी अखंड मोर्चा करतले पूण हांगा आमी घालूंक दिवचे ना. आमचे इतकेच मागणें आहा की आमी हांगा मुरगांवान कशेंच घालून दिवपाचें ना. पयलींच कितें काँग्रेसी राज्यान कितें केलें ते पचले तांकां पूण आमचो सरकार आमचे हांगासर लोक आमची जनता हेच्या फाटीं आमी सगळे आसतले आनी सगळे भुरगे हे सगळे वाड्यार भुरगे सगळे एकठांय जाले ते फक्त हेकाच लागून की नाफ्ता आमकां हांगा गणेश बंदर आमचे जेटीर आमच्या सड्यार आमी हाडून दिवपाना इतकेंच सांगूंक सोदता. 1.5 म्हयन्या पयलींच्यान टायम एंड अगेन रिपिटेडली हांव सांगिता सगळ्यांक सांगिता की ते हांगा हाडून खाली करप सारकी न्ही. येयली आनी हांगा ती एंकरींग करून दवरलेली तो म्हाका विशय खबर नासलो जाल्यार हांव तेन्नाच चेअरमॅनाक धरपाचो आनी ते थंयसून व्हर म्हणपाचो. ती हाडपाचे कारणीभूत MPTचो चेअरमॅन तो कोण रमेश कोण आहा तो म्हाका नांवूय तेजें सारकें येना आनी तेच्या लागलो माकड चेअरमॅन हे MPTन हांवें केन्नाच पळोवंक ना. आनी आयज अशें प्रूव जालें की तेणी आमच्या सरकाराचेंय आयकोंक ना. आनी एकय मिटिंगेक म्हाका हांगासरलो लोकल आमदार आसतना आनी मंत्री आसतना सरकारांतलो आमच्या फुड्यान ती वेसल आसतना म्हाका आपोवंक ना. कारण म्हाका कळोवंक ना. जनतेन म्हाजेर घातले हांवें हाडले कोणी कोणी उलयले ऑपोजिशन उलयले तेंचें काम तें हांव तांकां किंमत दिवंक ना. पूण जेन्ना सरकारानसून म्हाका आपोवंक वचोंक ना पळय तेन्ना म्हाका खूब वायट दिसलें. हांव 4-5दां गेल्या उपरांत CMाक विचारलें म्हाका कितें आपोवंक ना तर ते आपूण हँडल करता म्हटलें. व्हेरी गूड हँडल केली ती गेली. लेटर केलें CMाक केला चेअरमॅनाक केला. 1.5 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें पार्टीच्या लेवलाक हांव सांगलां पार्टी BJP आनी आमचो सरकार म्हणून आनी तेंच्यान सांगलें तशें कांय जावचें न्हय म्हणून आनी जावंक जायना. आनी गणेश एन्जिओप्लास्टाचे जे टँक आहा पळय ते टँक आनी तेंच्या ओनरांकूय सांगता ते थंय दवरपाक फिट ना. ती हाडली खंयच्यान म्हणजे टो करून हाडपाची गरजच नासली. तेंकां आहा ते वचों आसली पिडा. हेंचें कितें आसतलें इनवॉल्वमेंट चेअरमॅनाचें बी म्हणून हाडलां आसतलें. MPT चेअरमॅनाचें इनवॉल्वमेंट आसूंक जाय ताका खास ती चड हाडपाची. आनी चेअरमॅन त्या मिटिंगेक कमिटीक CM भरले आसतना CMाचे चेअरमॅन आयकला म्हणल्यार कोण पावरफूल तशें जावंक जायना. आमी पब्लीक हांगा पावरफूल आनी आमच्या म्हाका दिसता हांव सरकारान आसतना हे भशेन सांगपूय बरोबर न्हय पण फ्रँक असो आहा की लोक बेजारलेले आहा. हे म्हाजें मॅसेज हांवें लोकां पर्यंत पावा की आय एम नॉट फॉर दॅट. सगळ्या लोकांनी कितें आहा तेजेर डिसिजन घ्या. काँग्रेस म्हणटा बोट MPTत हालोवपाचो अध्याय जालो. आतां सरकारान दिल्ल्या उतरा प्रमाण MPTच्या चेअरमॅनाचेर कारवाय सुरू करची. नाफ्ताच्या बोटीच्या लचाण मुरगांव आनी दोनापावला येवंक जबाबदार तो. मुख्यमंत्र्यान आतां वेसल गेल्लो आसा सो तुजी आतां तकली म्हाका दिसता तो कोण करप्शना तुगे मंत्री इनवॉल्व बी आशिल्लो जावं तो MPTचो चेअरमॅन ताका तुमी भिताले सो तेजेर ते तुमी सांगलें तेजेर पुलीस कंप्लेन करतलो. मदीं तो कॉपरेट करपाना म्हणून आमी केलें ना म्हणून. सो आतां वेसल गेल्लें आसा तूं आतां फ्री आसा MPTच्या चेअरमॅनाचेर केस फायल करपाक आनी तो जो मंत्री इनवॉल्व आशिल्लो ते वेसल हाडपाक तेजेर एक्शन घेवपाक. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ताबडतोब ही प्रक्रिया तूं सुरू करूं. प्रपोज केलेलो आसा की स्थानीक आमदार मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून की बोट हांगा गोंयांत हाडपाक लागून तेणें फक्त ही हाडपाचें कारण कितें भितर नाफ्ता आसलेली आनी नाफ्ताचो वत आसलेलो 15 कोटी आनी तेंचे डिलिंग जाल्लेलें की बाबा 1 करोडाक ती नाफ्ता घेवपाक लागून. हे बोटीच्या प्रकरणाची चौकशी जावंक जाय म्हूण पोर्ट्स मंत्री मायकल खंय मुख्यमंत्र्याक बरोवपाचो आसा. हाचे फुडें असल्यो बोटी MPTत येवंक दिवचे ना. वी वील रायट टू DG शिपिंग एंड MPT
state government, as a chief minister also, I will request CM to write की आमचे परवानगी शिवाय तुम्ही हे शिप्स सोडले हाडचे ना. नॉर्मल शिप्स येता, पॅसेंजर घेऊन येता, त्यांचे जे रेग्युलर कार्गो येता फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट और आउटसाइड द कंट्री ते घेऊन येऊंक जाता. बट ऑनले डेंजरस कार्गो जे नाफ्ता व आनी कसले प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स विच नेवर कम टू एमपीटी, केन्नाच ह्या पयलीं एमपीटीन येवंक ना. असले जो तर कार्गो एमपीटीन येता जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाचे परमिशन घेवपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.